गिरायकांची गोंयांत फटवणूक जाता। गिरायकांक कांय हक्क आसात, तांकां तांचे हक्क समजावन सांगतले। ह्या फुडें गिरायकांची फटवणूक जावची ना हेची दखल घेतले। ते खातीर कसली जतनाय घेतल्या ताचो नियाळ फुडले बसकेंत घेतले। सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर रवी नायकान सांगले। पळयात। गोवा कॅन ह्या सारकिल्ल्या गिरायकां भितर जागृताय करपी आप वावुरपी NGO बरोबर सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर रवी नायकान स्टेट कंझ्युमर प्रोटेक्शन कावन्सिलाची खाशेली बसका घेतली। त्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो। फटवणुकीच्यो केसी आयल्यार फ्लायिंग स्क्वॉड धाडून धाडी घालतले अशें रवी नायकान सांगले। आयकात ताका। गोंयांत कोण लोकांक कोण फटयता कंझ्युमराक, जे कंझ्युमराक ते फटयता तेंचे आमी कशें हें करचें एक्शन घेवचें किंवा कशें आमी तेंकां ट्रीट करचें। काही लोक आमकां अशें कंप्लेन येतात आमची कंझ्युमराक की काजू बी भायले हाडटात आनी हांगा गोंया पॅक करतात आनी ते काजू आमचें नांव गोंयचें नांव पॅडर करतात। म्हणजे गोंयची काजू डिफरंट आनी भायल्यो काजू येता ते डिफरंट। आनी अशे खुबशे लोक ट्युरिस्टां म्हणजे आमचे कितें जाता गोंयचे की आमची काजू भायर वयतात आनी लोक काजू कसले बरें आतां आमकां अशें आयलें की ही काजूची बाटली कित्याक काजू फेणी एक दाखयता बरी आनी बारा मागीर उदकाची इकडे बाटले उदकाची घालता आनी ती दाखय लोकांक म्हणून मागीर थंय वयता तें उदक जाता। म्हणजे हें तुमचे कडेन सच्चें न्ही अशें करपाक जायना। तेजें आमी कितें एक्शन घेवचें आमचे फोर्स आमचे सगळे तरेचे कंझ्युमर जे आशिल्ले आनी कंझ्युमर जे आमचे जे आसा चेअरमॅन जे आसा हेजे कंझ्युमरचे ते आशिल्ले सगळे आनी नॉर्थ सावथ आनी सेंट्रल हे सगळे आशिल्ले। आनी आमी आतां फुडें आतां आनी परती मिटींग जातली आनी आमी हे मिटिंगेक कितें जाता तेजें परते डिस्कशन जातलें आनी फकत कितलें एक्शन घेतलें आनी आमी कितें एक्शन घेतलें तें आमी हें करतले इम्प्लिमेंट करपाक पळयतले। आनी आमकां जाय की गोंयांक आमकां गोंय समाज जालें हें आमकां हेंवूय इम्पॉर्टंट ना। स्टेट कंझ्युमर जे आसात किंवा तांकां प्रोटेक्ट करपाचें गोंयच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाचें आमचें कर्तव्य आसा तें आमी पार ते ना। आनी आमची हें धाडटले आमी चॅक करपाचें फ्लायिंग स्क्वॉड धाडटले ते धाडटले आनी ते सगळे तरेचे रेड मारतले खंय कितें चल्लां कितें इलिगल जालां कोणा रेट कोणी हें करतात कोण रेट चड लायता आनी कमी भानगडी करता अशें खूब हें आसा ते सगळे तरेचे आमी इम्प्लिमेंट करपाक पळयतले। सो आज पयली बसका जाली स्टेट कंझ्युमर प्रोटेक्शन कावन्सील आनी मिनिस्टराकूय पयली एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सगळे मेंबराक मेळप आनी ह्या मिटींग म्हाका दिसता फर्स्ट टायम सगळे जे आमचे कमिशन्स आसतात आमी कोर्ट म्हणटले ते पॅनल मेंबर्स की जुईज म्हणून समजता तांकां सगळ्यांक इनवायट केल्ले। सो एक बरी चर्चा जाली आनी हितून आमकां दिसून येयलें की खूब काम करपाक जाय। फॉर एग्जाम्पल खुबश्या लोकांक खबर ना की आतां कंप्लेन जर कंझ्युमर कोर्टान घालतलो इट हॅज टू बी ई फायलिंग। सो ई फायलिंग करतलो जाल्यार मनीस सारको घाबरता कशें करपाक जाय। सो आज एक बरो डिसिजन जातलो की एक म्हयन्या भितर एक थारो जातलो की ट्रेनिंग चालू करप कशें ई फायल करपाक म्हणजे कोण तरी मनीस आसतलो ती हेल्प करपाक गिरायकाक ते ई फायलिंग करपाक कळ्ळें। दुसरें सगळे स्टाफाक ट्रेनिंग दिवप म्हणजे कोर्टाच्या स्टाफाक बी की नवे सिस्टम कशें हँडल करपाचें। आनी आयज म्हत्वाचो विशय म्हणजे 4 ते 5 कायद्या भितर अमेंडमेंट येयले। फॉर एक्झाम्पल मोटर व्हेकल एक्ट अमेंडमेंट जाल्लेलें आसा, फूड सेफ्टी एक्ट अमेंडमेंट येयलेलें आसा, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्साचे एक्टान अमेंडमेंट येयलेलें आसा, लीगल मेट्रोलॉजी अमेंडमेंट आनी नवो एक्ट म्हणजे कंझ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट आमी खुबशे उलयता 1986 आतां नवो येयला 2019। सो हितून खुबशे फरक येयलेले आसा। सो आयज एक इम्पॉर्टंट म्हणजे मिनिस्टरा मुखार एक प्रेझेंटेशन जालें प्रत्येक 5 डिपार्टमेंट आपल्या थोड्या प्रेझेंटेशन केलें। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी।